विमोचना हांगा आशिल्ल पळय 21 दीस न्ही 21 शतमान जाले लागीं तुकून पळयतसर तूं आत्त हांव अशीची कोचायत सिजयत वाडतशी विंचून भाज्जून धाडून बांदून दवरतशी उंबळणू पिळणू सुकयतशी मिगेल हात राबिलेच ना मिगेल हात राबिलेच ना स्वतंत्र जावचे विचार म्हाका येतात ना म्हणणे बाल दांबून हॅड माड्डोन घरांतूची लिपोवन दवरतले समुद्रोल्लंघनाच सपन सीमोल्लंघनाच आशा म्हाका येसत कांय योचन नातिली तुजी ही तटस्थ स्थिती म्हाका केदनकी आयल्या कांय योचन नातिली तुजी ही तटस्थ स्थिती म्हाका केदनकी आयल्या निर्वाण घेतिले आनी केवल ज्ञानी सोन गेले म्हाका निर्वाण घेतिले आनी केवल ज्ञानी सोन गेले म्हाका मी जे माय पासाचे तांडपच नाका म्हूण जाल्यार पिल्ल जल्मुचे घरांतूची तांकां पाक येवन उबोन वता ती जाण हांव कोण केदन आपयल्यारी वो म्हणचे फुडें थावन हांवेच हांगा कोण केदन आपयल्यारी वो म्हणचे फुड थावन हांवेच हांगा जेवण पान्नार वाणू राखून बसतली उश्टिकाणू सक्कड धुवन परत सांजेक रान्निरी उद्दा दवरतली आतांय लागता जेवणा वेळारी मिगेल पक्षाले पक्क्याचे आवाजाक हे घरा वासू दिग्बंधन नव नाही म्हाका खंयच रोग कितो म्हाका हें केदन न्हू आसा खंयच रोग कितो म्हाका हें केदन न्हू आसा तोंड धांकून एक पायांनी फिरता आनी घांट मारचे फुडेची परत हांगाच येता अभ्यास बलांनी घांट मारची फुडेची परत हांगा येता अभ्यास बलांनी आत्त पळयल तुवें घरा खेळाची विधी ह्या 21 मी जय सुटो हें सक्कड ह्या 21 मी जय सुटो हें सक्कड म्हाका थोडेची पोंवका उडका धांवन पर्वत चडका मनां तूं लेखेल जाग्यारी भोंवका हे पावटी कोण आपयल्यारी ओ म्हणशी नुत आसका म्हूण लेखलां हे पावटी कोण आपयल्यारी ओ म्हणशी नुतच आसका म्हूण लेखलां